हांव मुळांत कवी आशिल्ल्यान म्हाका भावलो तो गुलाब म्हणजे मनापासून म्हाका दिसलें गुलाबा संबंदी म्हाका करपा जाय आनी गुलाबाची आवड निर्माण जाली आनी हांव थंय ज्या ज्या जाग्यार गुलाबाची लागवड जाता किंवा कोण करतात ते ते माळ्या कडेन सुद्दां बसून हांव ते गुलाबाची कलमां कशी करची, गुलाब कसो वाडोवचो, कितें करचो ह्यो गोश्टी शिकलो आनी गुलाबाचे प्रेमान म्हाका निसर्गाची बाकी सगळे गार्डनिंगची आवड निर्माण जाली. गुलाबाची पयली प्रेम गुलाबाची. रामदास प्रभुगांवकर जाणी पुराय भारतात गुलाब प्रभू म्हण नामना जोडली. ते एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व. ते एक बऱ्यापैकी कवी, चित्रकार, लेखक, सैममोगी इतलेंच न्हय तर ताणें आपल्या गोंयाक पुर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटींतल्यान मुक्त करपा खातीर स्वातंत्र्य लढ्यात वांटो घेतलो. काणकोण म्हालांतल्या माशा गांवांत तांचो जन्म जालो. श्री देव निराकाराच्या सैम सोबीत वाठारांत तांच्या घरासर भोंवताली आशिल्ले माडयाचें कुळागर तांचें सैमा विशींचें प्रेम दाखयता. गोंय स्वातंत्र्य लढ्याच्या तांच्या सहभागाक लागून ते पाखल्यांच्या नदरेत आयिल्ले आनी तांकां अटक करपाचो हुकूम पुर्तुगेज सरकारान काडिल्लो. हाका लागून तांणी गोंय सोडलें आनी मुंबयत आसरो घेतलो. त्याच घरा म्हाका जन्म जालो. जन्म तारीख अशी 23 फेब्रुवारी 1937. हांगाच आमची सगळी भुरगीपण सगळें हांगा गेलें. 7वी वर्सा हांव शाळेंत गेलो. म्हज्या आज्यान म्हजे खातीर स्पेशल शाळा उगडपा लायली. त्या दिसा आयतार आशिल्लो पूण मूर्त आशिल्लो. शाळा उगडपा लायली. अनंत मास्तर पोरुस्कार तो म्हाका पयले दीस शिकोवपा आयलो आनी ताणें सुंदर सुंदर चित्र म्हाका दाखयली. म्हाका ल्हानपणा पासून चित्रकलेची आवड. चित्रकला खंय मेळटा थंय हांव बसून चित्र काडटालो. मास्तरान चित्रकलेची इतले सुंदर सुंदर चित्र म्हाजे समोर दिले नंतर हांव इतलो खूश जालो शाळेंत वचपाक. आनी पण फुडें म्हाका मास्तर मेळटे मारकोटी मास्तर. पण ज्या वेळा मनोहर मास्तर आयलो, मनोहर प्रभुदेसाई तो आयलो. ताणें शाळेंत आमच्या जनगण मन सुरू केलें आनी त्या नंतर मागीर शाळा सुट्टा आसतना वंदे मातरम सुरवात केली. आणि ताणी आमच्या मनात त्यो प्रेरणा, स्वातंत्र्या संबंधी आकांक्षा त्यो ताणी निर्माण केल्यो मनोहर प्रभुदेसाई म्हणटाने. आणि ताजे निमित्तान हांगा नंतर सावळवारी कोकरिया हे जे आशिल्ले केसरी वाचपाक मेळ्ळो. केसरींतल्यान भारतीय स्वातंत्र्या संबंधीच्यो गोश्टी आयकुपाक मेळटाल्यो. त्यानंतर मागीर साधना येतालो, साधनाच अंक येतालो, सानेगुरूजी वाचताले. आनी ह्या सगळ्या हातूंत म्हणजे आमच्या मनाचें शिक्षण आनी तयार जालें. म्हणजे आमचें मन तयार जालें की जे आमी स्वातंत्र्य लढ्याक भाग घेवपाक जाय आशिल्लो. त्या वेळार नरशिंव म्हजो आशिल्लो. नरशिंव आमी सगळे एक भुरगे एक स्वातंत्र्याची आकांक्षा घेवन आमी फुडें सरले. रामदास हो आमचो व्हडलो भाव. ताजे फाटल्यान म्हजी भयण आनी ताजे भगत किसू जाता. तो जेन्ना शाळेंत वतालो तेजे वेळार ताजे फाटफाट आमी वताले. तो सगळो बरो आशिल्लो पूण आमी फाटफाट सगळे बरे. आमी सगळे भाव एकत्र आसात. अजून बरें कुटुंब आमचें एकत्र आसा. ताका लागून सत्याग्रह येवपा आशिल्ले आनी आमकां वर्सा हो बॉर्डरेच्यान वय येवपा म्हूण आपल्या पोटाचे आमचे वाड्यावेल सगळे गेल्ले रानां पळोवन. फक्त आमचें एक घर आशिल्लें आनी आमी खिडकेंतल्यान पळयतात हो दिसतलो हो ताका पुर्तुगेज मारतले काय कितें करतले गुळी पोटाक पांच आवय बापूय सगळे आमी आशिल्ले आनी आमी सगळे भाव पळय शेवटी कोण ते वेगळे जायले ते गेले. मागीर कितें आसा मागीर ताका हांगा ताणें सत्याग्रह केलो. ताका मारले बिल्ले बरयलो. मागीर ताका गोंया एंट्री नाशिल्ली.
हीच मांडवी. ह्याच मांडवीच्या तिरार आम्ही गोंयांत पोर्तुगीजां विरुद्ध सत्याग्रह केल्लो 1937 1937. तें वर्स हांव केन्ना विसरपाक ना, तो दीसय विसरणे शक्य ना. कारण त्याच वेळार नेहरून भारतीय सत्याग्रहाक गोंयांत वचपाक परमिशन दिल्लें आनी पोर्तुगीजांनी जगभर प्रसार केल्लो की गोमांतक्याक स्वातंत्र्य वगैरे काय नाका, स्वातंत्र्यासाठी हे लोक भायले लोक हांगा येवन हें करतात, म्हणजे तांकां चिडयतात. ताका उत्तर दिवपा साठी आमी ह्याच मांडवीचे तिराचे आनी पलाशे समोर आमी सत्याग्रह केलो भुरग्यांनी. आनी त्या सत्याग्रहात खूब इतलो मार खालो आमी, इतलो मार खालो, रक्त व्हांवताली. हांव म्हजे बरोबर नरसिंह प्रभू आशिल्लो, नंतर दोंगरेवेलो दुलो तिमलो कुर्तीकार म्हूण तो आशिल्लो, अशे बरेचशे लोक आशिल्ले. आनी आमी सत्याग्रह केलो दनपारां 12 वरांचेर. आनी तो सत्याग्रह पळोवपाक त्या वेळार सगळी ऑफिस सुटपाचो वेळ आनी त्या वेळार सगळे लोक जमिल्ले. आनी दोंगरेवेल्यान बरेचशे गांवचे लोक येवन उबे राविल्ले हांगा सत्याग्रह पळोवपाक. 1962 हांव तांगेर शिकपाक रावपाक गेल्लें. तो म्हजो मावशी भाव गोंयच्या स्वातंत्र्या लड्यान भाग घेतिल्लो ताणें. म्हणून सगळे ताका हांव रामदास जालो कारण ताचे बद्दल एक भंयशें आशिल्लें. तो गेला पूण पुलीस फटकन येता आनी ताका धरत, अशी एक तरेची भावना अशी सगळ्यांच्या मनान उरता पळय तशी आशिल्ली. भाऊ म्हणटात तो एक म्हाका कोण तरी आदर्श असं म्हाका दिसतालो पयलीं पासून. आनी म्हाका सांगपाचें म्हज्या मावशेचें लग्न जाल्लें पळय न्ही, तेन्ना सगळे लोक कितें दितात प्रेजेंट म्हणून, पयशे दितात, पाकीट दितात. पण हाणें पुस्तक प्रेजेंट केल्लें तिका. गोमंत शारदा वेळारूच म्हाका पुस्तक एक पब्लीश करपा आशिल्लें, तें धालो ते दुलपद. तर गोमंत शारदांक हांवें दिलां. धालो ते दुलपद हे पुस्तक आतां प्रसिद्धीचे मार्गाचेर म्हण. जेन्ना हांवें तें पुस्तक बरयलें आनी तें पुस्तक एका अतिथी अशा प्रकाशन संस्थे कडेन दिलें, तर तांणी तें दुर्गांव भागवत कडेन धाडलें आनी ताजें तिणें ओपिनियन घेतलें. दुर्गांव भागवत म्हाका म्हणपाक लागली की तुका पुस्तक बरें जालां, पण अशा प्रकारचे कलेक्शन खूब जाणांनी केल्यात. केवळ आजी तुज्या लोकसाहित्याचें कलेक्शन म्हणजे हें न्ही, तूं ताजो अभ्यास करून पूर्ण बरें म्हण. तर त्या वेळार हांवें ताजो अभ्यास करपाक घेतलो. धालो आनी ते दुलपद ह्या नांवान पुस्तक काडपाचें आशिल्लें. अभ्यास करपाक घेतलो तेन्ना म्हाका जाणीव जाली की ह्या हातूंतल्यान आमकां आमचे जे लोक पयलीं रावन गेले हांगा किंवा जे लोकप्रवाह आयले गोंयांत, हांचे सगळ्यांची म्हायती हातूंत एक ऐतिहासीक स्वरुपान करपाक मेळटली अशें म्हाका दिसलें. आनी त्या दृश्टीन अभ्यास केलो. अभ्यास केल्यार अनेक गोश्टीचो उलगड जालो. म्हणजे हांगचे पयलीं आदिवासी कोण, पयलीं सुरवातीक कोण आयले, त्यानंतर कोण आयले, त्यानंतर कोण आयले, हे हाजो समज म्हाका त्या अभ्यासांतल्यान आयलो. मुख्य म्हणजे कोल लोक. मुंबय कुलाबा आसा, नंतर अशी कोला वयल्यान बरीचशीं नांवां आसात. नंतर कोलासूर मर्दिनी, कोल्हापुराकूय कोलासूर आशिल्ले. तेन्ना मागीर गोंय आयले जाल्यार कोलवाळ अशी सगळी जी नांवां आसात, जास्तीत जास्त कोलांची नांवां. त्या नंतर अनेक गोश्टीचो उलगड जालो म्हणजे कितें, कुळंबी हो शब्द खंयच्यान आयलो हाजेर हांवें कितले वाचलें, कितले तरेचो उहापोह आसा. पूण म्हाका सुचिल्लो अर्थ असो की कुळंबी कोल वगैरे, कोलांतर्गत लोक. कोल वगैरे म्हणून वगैरे कोण, तर गोंड तांचे बरोबर आयले ते, किंवा मुंड. ते गोंड लोक आतां आमी जे गोंडे लायणारे किंवा हे करणारे जे रानांत जे करतात तांकां गावडे हे गोंड. त्यानंतर मागीर मुंडकार म्हणून शब्द आसा. मुंडकार हे मुंड लोक. आनी ह्या लोक उरली कशी, हांची नांव कशी उरली, तर त्या वेळार आर्य लोकांनी जे संस्कृती हाडली तांकां गंव खावपाक खबर आशिल्ली, तांकां बाकीच खबर, तांकां तांदूळ खबर ना, तांकां नाल्ल खबर ना, तांकां सुपारी खबर ना. ही खबर आशिल्ली लोक कोण, तर ते कोल. तर ते कोला किंवा मुंड ह्या लोकांक तांणी बागायतीन दवरले, बाकीच्या देशेडोडी लायले, म्हणजे ते जंगली जाले. आनी हे लोक थंय उरले आनी तांकां तांणी नांव. आनी तें करता आसतना इतलो अभ्यास केलो. केतकरान सुद्दां एक कडेन म्हणा की कूळ याचा संदर्भ कोल याची असावा असे वाटते म्हणून. हांवें असावा आनी निश्चितपणे आसा म्हणून हांवें तें म्हगेल्या पुस्तकांत हांवें सांगलां. हें पुस्तक अतिशय सौजन्यपूर्वक धालोचेर, आतां धालोचेर हांवें बरयलां. धालोचेर बरयता आसतना
धालोच्या लोकांचे संशोधन केलां प्रत्येकान सांगलां की धालोचे अर्थ लागत नाही आणि ज्याने हांवें एकदां बरयल्लें पयलीं एका लेखान की धाला म्हणजे आनंदला म्हणून ते धालो म्हणून तर तेच बाकीच्यांनी वापरलें की हां धाला मी आणलं असं रामदास प्रभू गांवकरांनी म्हटलेलं आहे पण म्हाका तें पटनाशिल्लें म्हणजे धाला म्हणजे आनंदला म्हणजे धालो अशें न्ही धालो कशाला धाला ताजे वयल्यान धालो जालें अशें म्हाका पटनाशिल्लें म्हणजे कितें आनी तेन्ना हांव जेन्ना विचार करपाक लागलो तेन्ना म्हजें लक्षांत आयलें की जे हे शब्द आयल्यात अनेक आपले आमचे भाशेन जे शब्द आसात हे आमी आतां पर्यंत कितें करतात ते संस्कृता विचारतात हे संस्कृतोद्भव अशें समजता पूण हे संस्कृतोद्भव न्ही संस्कृत मिश्रीत शब्द आसात हाचे पयलीं अनेक भाशा आशिल्ल्यो आनी अनेक भाशांतल्यान हे शब्द आयल्यात तर धालोचो अर्थ म्हाका सुचिल्लो इतलो सोंपो आनी इतलो सादो आसा धालो म्हणजे 10 जाणांचा म्हणजे 10 जाणांची गांवपण 10 जाणांची ठिकाण 10 जाणांचो मांड किंवा 10 जाणांची अशी जेन्ना 10 ह्या शब्दाक असो एक अर्थ आसा आनी धालो म्हणजे कितें 10चो षष्टीचो प्रत्यय म्हणजे हो 10चो मांड 10चो खेळ अशे रितीन तो धालो शब्द आयलो आनी हो अर्थ हांवें पयलोच दिला ताजे नंतर आतां हल्लीच पुस्तक प्रसिद्ध जालां की धालो ते धुलपत आनी जेन्ना अशा प्रकारच्या पुस्तकाची गरज पडली तेव्हा फादर स्टिफन्सनान ह्या पुस्तकांचा उपयोग करून घेऊन त्याने ख्रिस्त पुराण वगैरे सगळं बरयलें आणि ते नंतर फेमस झाले तर हे सगळे जे गोष्टी असतात त्या पुस्तकां हांवें सांगला गोमंत शारदा आणि गोमंत शारदा आज दुर्मिळ आसा पण नंतर एमेक लागील पुस्तकें कवी बाकीबाब बोरकारा कडल्यान स्फूर्त घेवन ताणें आपलो काव्य प्रवास सुरू केल्लो म्हणजे शब्दुली हो कविता संग्रह हातूंत प्रसिद्ध जाला मराठी साहित्य संमेलन भरिल्लें मडगांव त्या संमेलनाक मागलो शब्दुली कविता संग्रह प्रसिद्ध जाला त्यानंतर मागीर गोमंत शारदा त्यानंतर बरेचसे लेख हांवें लोकसाहित्याचे बरयल्यात त्यानंतर आता ही 3 पुस्तक प्रसिद्ध जाल्यात ती प्रभू आजी कमला हे मोगल चरित्र बरयलां हिने दातार त्यानंतर मागीर धालो ते धुलपद हे पुस्तक प्रसिद्ध जालें त्यानंतर मग कविता संग्रह शब्दुली कविता दुर्मिळ जाल्ली पण शब्दुली आणि आबोली अशी करून आबोली हा कविता संग्रह केलो ह्यो अलीकडची कविता हो कविता संग्रह प्रसिद्ध झाला 3 पुस्तकां प्रसिद्ध झाली गोमंत शारदाच्या प्रकाशनाच्या निमित्तान गोंयचे बहुतेक सगळे साहित्यीक त्या वेळार एकठांय आयिल्ले आणि पणजे जालो तो समारंभ शशिकला काकोडकर अध्यक्ष आशिल्ली आणि बाबू बोरकर आणि सगळे व्हडले साहित्यीक त्या वेळार हजर आशिल्ले आणि अतिशय सुंदर कार्यक्रम जालो आणि गोमंत शारदा हे अशा प्रकारचे पहिली पुस्तक ज्या पुस्तकान कृष्णदास श्यामा हो मराठीचो पयलो कवी हे त्या पुस्तकान पयलीं सांगला गोपाळ हांगा रावता हे घर हे सगळं निसर्ग हे सगळे हे घर जुनी घर आशिल्लें तें हे करून ताणें तें नवीन केलां हे सगळं ताणें केलां तो बिल्डर आसा म्हजो भाव आसा आनी घरा आमी आमच्या गोंया कडेन नाती सांबाळून दवरलें ताणें दवरलां हाकेले हाका लागून म्हणजे हाका लागून म्हणजे सगळ्या कडेन वळख करून जन काडो किंवा रवी पंडीत जन काडो म्हणजे वाहतूक उशाक पयशे घालतालो आनी ते पोटरीवर त्या रवी पंडिताक एफडी कडेन धाडटालो कितें आसा एक कोंकणी म्हण आसा फुडली जोत तशें फाटली जाता तो सगळें बरो आशिल्लो पूण आमी फाटफाट सगळें बरें आमी सगळे भाव एकत्र आसात अजून बरें कुटुंब आमचें एकत्र आसा हे ताका लागून जेन्ना व्हड जालें जेन्ना कळपाक लागलें तेन्ना वेळार स्वातंत्र्या पयलीं तो उठून गेलो बॉम्बे परिस्थिती वश तांकां गोंय सोडून मुंबयचो आलाशिरो घेवचो पडलो त्या काळांत खुबशे गोंयकार मुंबयत रावताले चित्रकलेची आवड आशिल्ल्यान तांणी जे स्कूल ऑफ आर्ट्सांत प्रवेश घेतलो आनी आपलें प्रशिक्षण पूर्ण केलें खूब कश्ट काडल्या उपरांत तांकां गोरेगांवांत जागा मेळ्ळी आनी थंयच ते स्थायीक जाले 18 मे 1955 गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात हांव भाग घेतलो आनी ताजे नंतर जेन्ना म्हजी सुटका जाली तेन्ना गोंयांत रावणें शक्य नाशिल्लें आनी एक प्रकारची घुस्मट म्हाका जावपाक लागली गोंयच्या वातावरणांत म्हणून हें गोंय सोडून हांवें मुंबय येवचें ठरयलें 2 गोश्टी साठी एक तर म्हाका मुंबय चित्रकलेचो कोर्स कंप्लीट करपाचो आशिल्लो ह्या हिशोबान हांव मुंबय आयलो आनी मुंबय सुरवातीक हांव त्रिभुवन रोडचेर रावलो त्रिभुवन रोडचेर फादर सातोसकारान तेन्ना गोमंतकाचो संपादक म्हणून हांगा गेल्ले गोंया गेल्ले आनी तांची ती जागा रिकामी आशिल्ली मुंबयची त्या जागेर हांव रावलो निसर्ग संपन्न अशा गोंयच्या नांवां आयिल्लो
आणि इतलें सुंदर गोंयची निसर्ग आमचो. आणि हांगा पळयलें जाल्यार सगळे कडेन वृक्ष, एक झाडाची पात पळोवपाक मेळनाशिल्ली, एक पान पळोवपाक मेळनाशिल्लें, सगळें वृक्ष वातावरण आशिल्लें हांगा. अशेंच दीस काडटालो हांव, पूण म्हाका मनांतल्यान खंय तरी एक ल्हानशी गार्डन, ल्हानशी बाग करपाक जागो जाय अशें मनांतल्यान दिसतालें म्हाका. आणि मुंबयत गोरेगांवांत एक घर बांदलें थंय. आनी मुंबय तेन्ना नुकतेंच डेवलप जातालें गोरेगांव. आनी थंय घर बांदलें आनी तितल्या मागीर लग्नय जालें. आनी लग्न जातकच म्हाका थंय एक चैतन्याक भाड्यान जागो मेळ्ळी. आनी चैतन्याक म्हाका ल्हानसो जागो मेळ्ळो की ज्या जाग्यार हांव गुलाब लावपाक शकता. आनी पयलीं सुरवातीचे गुलाब हांवें थंय लायले. 1967 आमचें लग्न जालें आनी आमी मुंबय गेली, ल्हानशें घर घेतलें. आनी आमी त्या घरान आमचे कडेन इतले लोक इतले लोक येवंक लागले. आनी आमी तांचे सगळ्याचे ताजे मुळे आमी केले हांवें. आनी बरें दिसलें की लोक येताले वताले सगळे जाताले. आनी दोगांयनी आमी एक सुरवातीक एक गुलाब लायलो. गुलाब म्हणजे गुलाबाचो दोळो आसता तो हाडून आमी त्या ल्हानशा जागेन लायलो. आनी ते गुलाब इतलो फुलूंक लागलो की तो भयंकर मोठो मोठो गुलाबाचे फूल जावंक लागले. आनी ताका लागून आनी बरें दिसलें. आनी मागीर ताणें तें हाजेर घालें आनी ताका ऑस्ट्रेलियाच्यान हें मेळ्ळें गुलाबाचेर हांवें पुस्तकां बरयल्यां. कशी गुलाबाचें पुस्तक तो पर्यंत हांव जेन्ना वाचतालो तेन्ना पळयलें जाल्यार गुलाबाचें पुस्तक अशें आशिल्लें की ताची इतली म्हायती, म्हणजे तुका एखादी म्हायती सोदतलो जाल्यार 50 पान चाळले जाल्यार थोडीशी म्हायती मेळटली. त्यामुळे हें लोकांक हें उपयोग ना. लोक एग्जिबिशनां येताले, गुलाब व्हरताले, झाडां व्हरताले, परत म्हाका सांगताले अरे प्रभू साहेब आमी झाड नेलं पण त्याला फुलंच येत नाही. फुलं येत नाही का? कारण जे ओरिजिनल झाड आशिल्लें तें वाडपाक लागलें आनी ताका जे ग्राफ्टिंग केल्लें तें झाड मेलें. आतां हें सगळें प्रत्येक वर्सा म्हाका समजावन सांगण्या पेक्षा हांवें ल्हानशें पुस्तक बरयलें, रोज ग्रोईंग मेड इजी म्हूण. आनी ह्या पुस्तकान क्रांती केली. आनी ताची पुस्तकां हातोहात इतली 5 आवृत्ती ताची आयली आतां. मागीर हांवें थोड्या दिसांनी थोडे जपान इकेबानाचो कोर्स केलो आनी तो मास्टर हांव जालें. ते जपानी फ्लावर डेकोरेशन करपाचें, अरेंजमेंट करपाचें. तर ते शेवट 7 वर्सां पर्यंत हांवें तो कोर्स केलो. आनी शेवटचे मास्टरचे शेवटचे जपानाक वचचें पडटालें. आनी थंय हांव पावलें ना. तोच कोर्स आतां 7 वर्सांचो हांगा जाता, मुंबय जाता. म्हाका दिशिल्लें मुंबयच्यान पळ करचें पडटा म्हणून. पळोवपाक गेल्यार मुंबयच्या भोवतेक भागांत म्हणजे कितें ना कितें कोण आसात. म्हणजे मुंबय हांव खुबशीं गार्डन गेल्यात, पण सगळ्यांत लक्षांत रावण्या सारकें गार्डन म्हणजे महेश्वरी उद्यान. महेश्वरी उद्यानाक अतिशय वायट अनुभव म्हाका आयलो की त्या उद्यानाक त्या वेळार इतले म्हणजे ती जागान ते हातूंत आशिल्ले तातूंत चोर फटींग हद्दपाल लोक अशे येवन रावताले. इतले सगळे जावन आनी पोलीस आनी हे CID सादी पोशाखां येवन तांकां धांवडायताले. हें करून तें जायना फुडें मागीर सामान हाडून घाल्यार ती चोरी जाताली. पण चोरी कोण करतालो? तर थंयच एक चोर आशिल्लो तो चोरी करतालो. हांवें विचारलें ताका तूं चोरी कित्याक करता? तो म्हणपाक सोरो पिवपाक करता. हांवें सांगलें तूं एक काम कर, तुका हांव म्हजे कडेन दवरतां. म्हाका जे कोण काम करणारे कामगार आसा ताची सगळें लक्ष दिवपाचें. फक्त एकच कर, तूं जो पर्यंत म्हजे कडेन नोकरी आसा तो पर्यंत सोरो पिवचो ना. हें म्हजे कडेन कबूल कर जाल्यार तुका हांव दवरतां. खरोखरच ताणें काम बरें केलें आनी शेवटी 2 वर्सां नंतर तो एक दीस सोरो पिलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो आपूण सोरो पिला, आपूण तुजी नोकरी सोडटा म्हणून. पण चोराच्या आतां जामदारखान्याच्या किल्ल्या तशें करून तें गार्डन हांवें केलें आनी तें गार्डन वन ऑफ द बेस्ट गार्डन. ताका अनेक प्रायजीस मेळ्ळी. म्युन्सिपालिटी सुद्दां बेस्ट गार्डन एवॉर्ड ताका मेळ्ळें. Mr. Ramdas Prabhugaonkar, thorough gentleman, a philanthropist. I have been truly blessed that he is a part of my family as my Atya's husband, and I have always seen him as a very caring, very thorough gentleman, and has always been kind and helpful to others. इतली वर्सां हांव सगळ्यांक सांगतालो की गोमंतक शारदा काडपाक जाय. खरें तें जरुरी आसा पुस्तक. ह्या पुस्तकां इतल्यो नवीन गोश्टी सांगल्यात हांवें. त्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती येवपाकच जाय म्हणून. आनी तांगेलें सपन पुराय जालें.
27 ऑगस्ट 2022 भोवमनीस सोमनाथ कोमरपंत हांच्या हस्तुकी गोमंत शारदेची दुसरी आवृत्ती लोकांमुखार आयली. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित मान्यवर, साहित्य रसिक आणि उद्याची उमलती प्रतिभा आपल्यासमोर आहे, त्यांच्या सर्वांच्या साक्षीने तपस्वी, संशोधक, कवी आणि मर्म स्पर्शी समीक्षा करणारे आमचे आदरणीय रामदास प्रभू यांच्या गोमंत शारदा या मौलिक अशा प्रकारच्या संशोधनवर आणि कवितांचा समावेश असलेल्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं असं सहर्ष जाहीर करतो. आज ह्या हाजी फुडें काय ना, पूण हो जो म्हणजे धालो ते दुलपद आसा हाजो प्रचार सगळे कडेन जावचो आनी एक लोकसाहित्याच्या वाचल्या पुस्तक बरेचशे लोक करतात, पण कलेक्शन करतात. म्हणजे जे धालो म्हणा किंवा कातार म्हणा किंवा आनी कितें म्हणा, आनी ती सगळ्यांनी कलेक्शन करतात. पूण ताजे व्यतिरिक्त ताजेर अभ्यास करून कोणी तरी बरेच रावचे अशें ताजो अभ्यास कोणी करचो अशी म्हजी खूब इच्छा. म्हणून ह्या पुस्तकाचो धालो दुलपदाचो प्रचार जास्तीत जास्त जावचो त्या दृश्टीन प्रयत्न करता. मुंबईत गोरेगावातल्या चैतन्यातल्या जागेत ते रावतात. 5 वचार वाठार, फुलझाडां तांच्या चैतन्य फुलयतात. तांगेल्या फुडल्या वावराक आमच्यो शुभेच्छा.